हरे कृष्णा सगळ्यांक कोंकणी सात्विक कुकिंगांतू हार्दिक स्वागत करताची। आज आम्ही सॉंग करता साचे बटाटे सॉंग म्हणताना आमकां की आम्ही पियाव घालचे म्हणून जाल्यार हे व्यंजन करताना आम्ही पियाव घालनाशी सात्विक आहार करचे म्हणून आम्ही हातूंत कॅबेज आनी दोंडे मिरसांग घालून करता साचे आनी ताजे वटू चपाती लायक जाता। पण हांवें कशें करचें म्हणून बटाटे सॉंग करच्याक 3 बटाटो 2 दोंडे मिरसांगी 1 बाउल भर कॅबेज अर्धा वळेकिन थोडेची हे सोयी बेडगी आनी पांडे मिरसांग मिक्स 1 चारी चिंचम सान बाउल जावस्तिना कोथंबरी भाजिलेली नारळेल तेलांतू आनी करबेवा फण्ण नारळेल तेल आनी सासम आनी हिंगा पिट्टी बरी जावपा 2 चमचे टेबल स्पून नारळेल तेल घेवपा तांतू हे भर सासम फुगताची हिंगा पिट्टी 2 पिंच भर हिंगा पिट्टी कडेक हळदी पिट्टी 1 टीस्पून करबेव जातली आम्ही सुरवे कॅबेज कट केलेले ते घालता आणि चिके वेळू परतून घेवता। तशींची दोंडे मिरसांगी कट केलेली ती घालता आणि परतून घेवता। एक 4-5 मिनिट अशी हलवून घेवता। 3-4 मिनिट भाजिलेलें आसा। आतां हातून हे बटाटो शिजून जालेले निवून जालेले बटाटो घालता आनी मिक्स करून घेवता। आतां एक 4-5 मिनटान हे लायक मिक्स जालेलें आसा। आतां हातून तुमी रुची अनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेवता। कडेक हे मसालो आसा हे मसालांतू सोयी चिंचंब आनी सुकी मिरसांग आनी लास्ट राउंड करताना कोथंबरी ती भाजिलेली ती वेळांत वांटून घेवता। आतां बुड्स तितले उदक घालून सोडचे आनी एक 5 मिनिट हाका धांपून शिजोवचे सोडचे। एक 10 मिनिट अशी धांपून शिजोवन घेवका 10-15 मिनिट। तुम्ही पळयलें आसा हें पुरो 1 मेळून लायक तयार जालेलें आसा। आमगेले बटाटे दोंडे मिरसांग आनी कॅबेज आसा तयार आसा। हें सॉंग जाल्लेलें आसा। आमी तुळशी दवरून देवाक भक्तीन कृष्णार्पण करूं। हरे कृष्ण।